नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान मायनिंग बेल्टांत सरकार सुरू करता कामां। उदका पुरवण, शाळांचे भुरग्यांक बसी जिल्लो पावंड्यार नेमल्यो। आमदार जिल्लो अधिकाऱ्यांच्यो समित्यो। गॅरंटी बॉन्डाक लागून कोणाचे मेडिकल एडमिशन आडावचे ना। जांकां सरकाराच्यो अटी मान्य ना तांकांच बॉन्ड। जीएमसीचे डिनान केले स्पष्ट। काँग्रेसीचो डिनाक घेराव। सोनसड्यार इयरे माझ्या मागल्या प्लांटार अजूनही मिक्स कोयराचेच डंप। कोयर वेगळो करचो पडटा म्हणून लोकांनी कोयरूच दिवप केलो बंद। जाय थंय मारतात कोयराच्यो राशी। सत्तरी तेळवाड्यार चलयेचेर कोयत्यान हल्लो। लोकांच्या बोवाळा उपरांत दोगांय भावांक पुलिसांनी उखल्ले। लग्नाक न्हयकार म्हण हल्लो। पुलीस म्हणटा जखम खर ना। खुनाच्या यत्नाचो आरोप लागना। सीझेडएमपी प्लान केला 1970च्या नकाशाचेर। जाय आताच्या परिस्थितीचेर। मायकल म्हणटा प्लानात कितल्योशोच गजाली सारक्यो ना। आमदारांची रोखडीच बसका। आनी वेदांता आनी गोवा फुटबॉल संघटनेचो मेळून 5 दिसांचो वर्ल्ड कोचीस प्रोग्राम सुरू। धुळेर स्टेडियमार गोंयच्या प्रशिक्षकांक आधुनीक स्किल्सांचे प्रशिक्षण। सरकार मायनिंग बेल्टांत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान कामां सुरू करता। मायनिंग बेल्टांत चालू आशिल्ल्या आनी हातांत घेवपाच्या कामांचो नियाळ घेवंक मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली। उदका पुरवण, मायनिंग बेल्टांतल्या शाळांच्या भुरग्यांक येरादारी वेवस्था, पर्यायी रोजगार, शेतजमीन पिकावळी खाला हाडप तशेंच मायनिंग बेल्टांतल्या बाकीचे प्रश्नय चर्चेत आयले। जिल्लो पावंड्यार आमदार आनी जिल्लोधिकाऱ्यांच्यो समित्यो नेमल्यात। हाजी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा ह्या दोनूय आमी नवीनच कमिटी अपॉइंट केला। नॉर्थ गोवाचेर आमचो प्रवीण जाटी आसा, जोशुआ डिसूजा आसा आनी ग्लॅन आसा। साऊथ गोवाच्या कमिटीचेर आमचो प्रसाद आसा, कार्लूस आसा आनी सुभाष शिरोडकर आसा। बोथ द कलेक्टर नॉर्थ आनी साऊथ इज द चेअरमॅन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तर लास्ट 4 वर्सांक ताजेर व्हडलोसो फंड्स युटिलायझेशन आनी हें जावंक नाशिल्लें, सो दॅट तो रिव्यू घेतलो। म्हणजे लास्ट आमी पळयत जाल्यार स्पेशली ऑन द वॉटर सप्लायचे ते पयशे स्पेंड केल्ले आनी सम मनी फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन। बट ह्या वर्साचो प्लॅन हांवें अर्जंटली विदीन अ मंथ तयार कर म्हटलां। ऑन अ डिफरंट म्हणजे एग्रीकल्चर आसतलें, इरिगेशन आसतलें, एड्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, ह्या सगळ्या सेक्टरा वयलो प्लॅन जो आसा हो विदीन 1 मंथ तयार जातलो आनी वी आर रेडी टू स्पेंड दॅट मनी। म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली आमकां 45 कोटी रुपया नॉर्थाक स्पेंड करपाक मेळटा, 48 कोटी नॉर्थाक आनी 45 कोटी सावथाक। इवन दो इनकम जनरेटींग एक्टिविटीज ह्यो करप पर्टिक्युलर इन मायनिंग एरिया हाचो आमी विचार केला। ऑलरेडी वी हॅव फायनलायज। ऑल्सो आमच्या बरोबर मिनरल फाउंडेशनचे खूब वर्सां काम करतले, तांकांय आमी ऑन बोर्ड घेतला। ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी मायनिंग एरियेन हे पयशे स्पेंड करून वीच वील बी द म्हणजे डेव्हलपमेंटा खातीर जालेच, बट वीच वील द इनकम जनरेटींग एक्टिविटी ह्या सगळ्या खातीर आमी दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी हे वेवस्थीत रित्या पयशे स्पेंड करतात। गॅरंटी बॉन्डाक लागून कोणाचेच मेडिकल एडमिशन आडावचे ना। जांकां सरकाराच्यो अटी मान्य ना तांकांच बॉन्ड लागू जातलो म्हण परिपत्रकांत स्पश्ट बरयला म्हण जीएमसीचो डीन शिवानंद बांदेकारान स्पश्ट केला। मेडिकल एडमिशन बॉन्डाचेर यूथ काँग्रेस आनी एनएसयूआयन जीएमसीत वचून डीनाक घेराव घालो। बॉन्ड गॅरंटी हिस्पा भायर वाडयल्या म्हण बोवाळ। Even the circular and बरयला की it is not at the time of admission. It is only when you don't follow the bond. When you want to disobey, give temporary exemption. It is called as temporary exemption from the bond. That time we take the bank guarantee or the surety of 5 lakhs. कळ्ळें न्ही तुमकां? And no way this will come on the way of their admission to medical. Even the poorest of the poor student can get admission without giving a bank guarantee. And हे आमी क्लॅरिफाय केला आता आणि माझ्या कडेन लेटर आसा। आमी हांगा डीटी क्लॅरिफाय केला की ते कितें म्हणून एक्चुअली दे शूड गिव एडमिशन्स विदाउट बँक गॅरंटी। गोंय प्रदेश युवा काँग्रेस आणि एनएसयूआय दोन्ही आज आमी हांगा डिनाक आज मेळून आज आमी मागणी केल्या
जरी चीफ मिनिस्टरान सांगले आमी कितें तरी सोल्युशन काडटले, आज पर्यंत हेजेर लेखी कांयच आयिल्लें ना. सो आज आमी डिनाक मेळून आमी आज डिना कडल्यान अश्युरन्स घेतला, मागणी आमी केली की ती बँक गॅरंटीचो जो क्लॉज आसा तो ताबडतोब हो क्लॉज काडचो आनी मागणी केल्या. आनी त्या प्रमाणे अश्युरन्स आज डिनान आमकां दिल्लें आसा की हो जो बँक गॅरंटी ऑलरेडी डिनान DTक बरयल्लें आसा, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाक. गोवा यूथ फॉरवर्डाचे गॅरंटी बॉन्डाची रक्कम उणी करची म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्याक निवेदन. सो आयज आमी ऑफिशियली एक लेटर बरयला टू द CM, आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर विजय सरदेसाय आनी विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर. आमी आमची मागणी पेपर लेटरार घालून दिल्ली आहा आनी आमकां खात्री आहा की बाबा बेग्यानच्या बेग्यान हो इशू सॉल्व जातलो अँड वील कम टू अ कन्क्लुजन. दोतोरकी जाल्या उपरांत दोतोरांची इंटर्नशीप 2 वर्सां वेल्यान 3 वर्सां करची म्हूण गोवा यूथ फॉरवर्ड मागता. गव्हर्मेंट बाबा एकट्या स्टुडंटा फाटल्यान 70 ते 80 लाख मोडटा 5 वर्सांक. सो इट इज नेसेसरी फॉर द स्टुडंट टू इवन गिव समथींग फॉर द आमच्या गोंयकारांक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक कितें दिवंक जाय तेंच्यांनी. सो तेंची सर्वीस घेता पळय आमी 1-2 वर्सां, ती 3 वर्सां करची आनी आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या हॉस्पिटलांनी बाबा सर्वीस दिवची आनी सगळ्यांक लाभ जावचो अशी मागणी आसता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी शिरीश कुंकळयकार. 70 तेळवाड्यार एके चलयेचेर कोयत्यान हल्लो. लोकांनी बोवाळ केल्या उपरांत दोगांक पुलिसांनी उखल्ले. सचिन गांवकार आनी ताचो भाव श्रीकांताक वाळपय पुलिसांनी धरले. चंदना सावंत म्हणटा ते चलयेचेर हल्लो, कारण लग्नाक न्हयकार. ताका टाके पडल्यात. दोगांय भावांक भितर वडोवचे म्हण गांवचो लोक मागतालो, मात जखम खर ना म्हण खंय पुलिसांनी अटेम्प्ट टू मर्डराचो आरोप लायिल्लो ना. चलयेन लग्नाक ना म्हटले म्हूण ताचेर कोयत्यान हल्लो. 70 तेळवाड्यावेले प्रकरण. पुलिसांनी ते चलयेचेर हल्लो करपी दोगांय भावांक धरले. चलयेन लग्नाक ना म्हटले म्हूण कोयतो मारलो. चंदनाक पयलीं साखळे PHCत उपरांत GMCत व्हेले. ताका टाके पडल्यात. हे कर्म करतना बरोबर सचिनाचो भाव श्रीकांतूय आशिल्लो. लोकांनी आवाज काडल्या उपरांत पुलिसांनी दोगांकूय उखल्ले. ही केस आसा न्हय ती आमी निग्लेक्ट करपाक शकना, कित्याक तो चेडो आसा तो कंटिन्यूस ताच्या फाटल्यान आसलो आनी धमकी ताका कंटिन्यू दीत रावतालो तो ताका. आनी एकदां धमकी दिल्ली ती रजिस्टर केल्ली 1-2 म्हयन्या पयलीं आनी सेकंड टायमार त्या चेड्यान त्या चेडवाची बायक जाळयली, म्हणजे एक्टिवा बायक उजो घातलेलो. आनी दोनूय केसी रजिस्टर केल्ले आसा केरी आउटपोस्टाचेर. आनी ही 3rd इन्सिडंट आसा. आनी तो चेडो त्याच्या फाटल्यान लागलो. फाटल्यान कित्याक लागलो, आपल्या कडेन लग्न जायना चेडू, त्या खातीर फाटल्यान लागलो आसा. आनी त्या खातीर आमकां भंय दिसता की आमची एक चली, आमची एक भयण, तेजेर हो एखादे अशे भुरगे अत्याचार येवन करता, ताका जगपाक दिना. कलम लायला पळय, हांव ताका तेजे खुनी आयटम ताका 307 कलम लावंक जाय तेजेर आनी स्ट्रिक्टली त्या खुनीचेर हल्लो घालून तेजे डिसिजन. आनी जशें जायना जाल्यार आमी केरी गांव आख्खो पॅटर्न उठ्ठलो की आमची केरीची चली, आमचेर जो अन्याय जाता तो आमी सहन करचे. कितें पुलीस कितें दबाव, पुलिसाचे दबाव आसा त्या कारणान ते कसलीच एक्शन घेयना पुलीस. एका मायनर इन्सिडेंट म्हणटा, कोयत्यान हाडलेले कितें म्हणटा, एका हाफ मर्डर म्हणटा. चंदना सावंताचेर हो दुसरो हल्लो. ह्या आदी खंय ताची स्कूटर जाळिल्ली. दोनूय आरोपींचेर खुनाच्या यत्ना खातीर 307 कलमा खाला आरोप लावचे म्हूण लोक मागतालो. मात मेडिकल रिपोर्ट पळोवन खंय पुलिसांनी अटेम्प्ट टू मर्डर कलम लायिल्ले ना. जखमो खंय तशेच तरेच्यो नात. त्या मॅटरान ॲक्च्युली कंप्लेंट आमी कालच रजिस्टर केल्ली. एक्युजांक सकाळीं अरेस्ट केलें. त्या लोकांचो डिमांड इतलोच आसलो की सेक्शनां मातशी मोठी लावची. खुनी हल्ला आमची इन्व्हेस्टिगेशन जे चलता आनी सेक्शनां कशी लावपाची ती डिपेंड्स ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट. मेडिकल सर्टिफिकेट जेन्ना सिंपल येयली तेन्ना खुनी हल्लो जावपाचो प्रश्नच येयना. सो त्या बेजाचेर आमी गेलो. इतलेच तेंचे असले, तांकां बरे भशेन समजयले. समजून घेवन ते गेले. इन्व्हेस्टिगेशन फर्दर विल गो. तांकां अरेस्ट केलें. स्टुडंटा खातीर महादेव जोशी. इतले दीस धांवधपट करून सोंसड्यार निमणे ये रे माझ्या मागल्या. सोंसड्यार खंय आसा तशी मिक्स गार्बेज पावंक लागली. फक्त 20-21 टन सेग्रिगेटेड कोयर पावता. लोकांकडच्यान पालिकेचे डोर टू डोर सेग्रिगेटेड गार्बेज कलेक्शनाक जाय तसो प्रतिसाद मेळना. कांय लोकांनी खंय कोयर दिवपूच बंद केला. दिसता थंय कोयराच्यो राशी मारून चल्ले. मडगांवां कुडतरे सध्या कोयराच्या नांवान बोवाळ. म्युनिसिपालिटी करता कितें, कांय करना मडगांवाक, फक्त भितर उडोवपाक इतलेंच. चीफ ऑफिसर येता पळयता वता, कौन्सिलर जाल्यार येयना. आतां कितें सनसड्या उजो लागलेलो म्हणून ते आनी ते मागीर हे कारण तेणी घेवपाची बंद केली म्हणून सेग्रिगेट करपाक लागल्या म्हणून 20 टन थंय मेळटा. कितलोसो लोक आतां
मिक्स्ड वेस्ट दिवपाक लागला, पण तेजे भायर कितलोसो लोक वेस्टच दिना. सो हेजो अर्थ हो जाता की बिकॉज म्युन्सिपालिटीन कंडिशन घातलेलें आहा की मिक्स्ड वेस्ट घेवचे न्ही म्हण. सो जे कोण सेग्रिगेशन करना ते वेस्ट दिना वर्करा कडेन. सो फायनली तो पावता या जे डस्टबिन्स बी आसा थिंगा, आनी इवेंच्युअली मागीर तो प्लांटांक पावता. आज एक 20 टन सुमार भितर येता वेट वेस्ट म्हणून. तितून देखून जाय तशे हे इनऑर्गेनिक मटेरियल आसता. काल देखून आमी पळयले ते भाशेन सुण्याचे कॅरकेस देखून पावले भितर, आनी एनदर 20-25 टन्स भायर येता. सो हे भाशेन 20-25 टन सपोज म्हणटा ओल्ड डंपाचेर येवपाक लागला जाल्यार एक 2 म्हयने नाका तो आनी तितलो वयर हें जावपाक हीप जावपाक. नगरपालिकेचो उपनगराध्यक्ष सांगता ते प्रमाण सोनसोड्यार खंय सेग्रिगेटेड कोयर वता. कांय ब्लॅक स्पॉट आसात थंय लोक मिक्स कोयर डंप करतात. ताचेर पालिका जादा कामगार घालून काम करतली. From Monday we started giving segregated waste, dry and wet. So segregated waste आमी Monday around 14.5 ton wet waste दिला भितर प्लांटान शेडीन. मागीर सबसिक्वेंटली Tuesday 22 tons, Wednesday 21 tons. So more or less average 20 to 21 ton आमचो wet waste फमेन तो शेडीन वता. बाकीचो ड्राय आहा तो आमी बेलिंगा मारता आनी आमचे वर्कर ते बेलिंग करता. सो हाजेर म्हाका दिसता इफ पीपल कॉपरेशन इज देर, मोस्ट ऑफ द वील गेट मोस्ट सेग्रिगेटेड गार्बेज ऑन सोंसडो. आतां कितें प्रॉब्लेम कितें जाता, ओन्ली ते ब्लॅक स्पॉट्स आहाय न्ही ज्यान कडेन लोक भायले लोक हाडून उडयताय थिंग मातशें आमकां प्रॉब्लेम जाता. थिंग आमकां सेग्रिगेटेड वेस्ट मेळना. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी एक हें मेकॅनिझम वर्कआउट केल्लें आहा. So for that also black spot also will be taken care by taking workers and doing segregation by taking at Songsdo. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. CZMP प्लान चेन्नईच्या NCSM एजन्सीन 1970च्या नकाशा वेल्यान केला. तो आतांच्या परिस्थितीचेर जाय म्हण आमदार मायकल म्हणटा. प्लानात कितल्योश्योच गजाली सारक्यो ना. शेत जमनी खारफुटीच्यो सुवाती म्हण दाखयल्यात. बफर झोनय सारके नात. आमदारांची हाजेर बसका जावपाची आसा म्हण मायकल सांगता. ताज्या वाठारांतल्यो दुरुस्त्यो मायकल सांगतलो. बाकीच्यांक आदार करपाची ताजी तयारी. Chennai based government appointed agency, so they are doing this plan, but there are various flaws which has come in this plan, especially where mangroves are concerned. ते आमची शेतां ट्रेडिशनल शेतां आदीं सर्वे प्लॅनार शेतां लागल्या थिंगा तेणी मॅनग्रोव फॉरेस्ट म्हणून दाखयल्लें आहा. आतां हे कित्याक जालें मॅनग्रोव, बिकॉज द बांद जे आहा ते आदीं फुटोन गेल्ले, ते रिपेर कोणें करूंक ना. तेजे उपरांत बफर झोन आसता 50 मिटर्स. सो एक वाटेन आमकां 500 मिटर येता सियाचे, एक वाटेन आमकां 50 मिटर बफर येता. म्हणजे एंटायर एरिया जी शेतां आहा ती तेंच्यांनी मॅनग्रोव फॉरेस्ट दाखयला. And आमची मीटिंग आहा, all the MLAs have demanded, we want NCSM to explain to us about this plan, which is in the draft form now, which has to be finalized. So आमी correction आमचे दितले. आमचे एरियन जे आहा Kalangut coastal belt, even I can help other MLAs who require. The most important thing, the NCSM is relying on a map of 1970. तेजे उपरांत सगळे रिजनल प्लॅन गोंयान येयले. सो आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट रिजनल प्लॅन शूड बी द बेज मॅप. सो NCSM म्हाजे हिसपान घेवपाक जाय द लेटस्ट प्लॅन what the government has notified for all over Goa. 2021 is the latest plan. 2021 regional plan जो भायर सरलेलो आहा तो लेटेस्ट प्लॅन. They should consider that as a base map. तितून सगळ्यांची घरां दिसतली, स्पेशली कोस्टल इनहॅबिटंट्स जे आमचे फिशरमॅन आहा, बाकीचे लोक जे कोस्टार रावता. CZMP प्लानावेली 7 जुलयाची जनसुनावणीच रद्द करची म्हूण काँग्रेस मागता. सरकारान ताबडतोब ही एजन्सी पळय अपॉइंट जाल्या, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्स, तांचे टेक्निकल मेंबर्स हांगासर आपोवन तांकां एका विलेजीन, एका म्युन्सिपालिटीन थंयच्या लोकांक मेळून तांचे व्ह्यूज घेवन तांची डेटा कितें आसा, तांचे कितें म्हणणें तेजेर आसा
as mandated in the notification, protection and of the livelihood of the coastal and fishing communities, the mandate and the preamble of that notification should be followed in letter and spirit. That is our submission and our demand. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आणि शिरीष कुंकळकार. दाबोळे INS हंसा लागसार एकलो टॅक्सी ड्रायव्हर पार्क्ड टॅक्सीतूच गेलो. सोपला तो दामोदर मंगलोर 23 वर्सांचो रावपी जुवारी नगरांतलो. तो कसो गेलो काय ताका कोणे मारलो ते अजून कळिल्लें ना. वास्को पुलीस पंचनामो करून चौकशी करता. तो बुधवारच्यान खंय घरा पावंक नाशिल्लो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पेडणे बस स्टँडार ना त्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो. बस स्टँड सारको जाग्यार घालचो म्हण काँग्रेसीचे विचित्र पद्धतीन आंदोलन. काँग्रेसवाले तबलो पेटी घेवन प्लॅटफॉर्म घालून ठाण मारून बसले. तांणी बस स्टँडार भजन सुरू केलें. खंयच्याच देवाक उलो ना. सरळ पेडणेचो आमदार बाबू आजगांवकाराच्याच नांवान भजन सुरू. ह्या बस स्टँडाचे कितलेशेच फावट उक्तावण जालां तरी कांयच धड ना. पेडणेचो बस स्टँडाक हो 27 कोटी खर्च करून सरकारान 2 फावटी दबाज्यान उदकावण केला आणि अजून ह्या बस स्टँडाचेर साधन सुविधा कांयच ना. RTO ऑफिस हे अजून थंय हाडूंक ना. जी शॉपास आसा ती ओपन करूंक ना. हांगा टॉयलेट सारखे यूज जायना. जे पार्किंग सुविधा दिला तेतून उदक भरला. ती पार्किंग सुविधा सरकारान आज करूंक ना. आमचे एकूच एक सरकारा कडेन मागणे आणि हे लक्षवेधी हे भजन इतल्याकूच केला की सरकारान त्या मुख्यमंत्र्यान ह्या बस स्टँडाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो आणि हो बस स्टँड सुरळीत करून पेडण्यातले जनतेक व्यवस्थित खुलो करचो ही आमची मागणी आसा. आणि अशा जर मागणेक ह्या आंदोलनांक चळवळींक जर सरकार जर आमकां प्रोत्साहन दिना जाल्यार अशाच प्रकारची चळवळी आंदोलन आमी हे काँग्रेस तर्फे करीत रावतले. म्हाका आयज विचारपाचें आसा की स्थानीक आमदार आमचे बाबू आजगांवकर आनी जे आयज उपमुख्यमंत्री आसा तांकां म्हाका विचारपाचें आसा की हो बस स्टँड 1.5 वर्स पडून रावलो तेन्नाय बी आमीच आंदोलन करून हेजो आवाज केलो. तेच्या नंतर खंय तरी सरकारचे दोळे उगाडले, मंत्र्याचे दोळे उगाडले आणि तो ओपन जालो लोकांक. आयज ह्यो साधन सुविधाचेरूय आमी परत आंदोलन आमी केल्या नंतरूच हो सरकार हे साधन सुविधा लोकांक उपलब्ध करतलो काय स्वता म्हणून कितें तरी जाणकारान जाणीव घेवन लोकांक खातीर कितें तरी करतलो हे तेणेन सांगचें. आयज पेडण्याचे लोक प्रत्येक वेगवेगळ्या त्रासान ग्रासलेले आसा. तर त्या हेतून आयज आमदारान सांगचें की कितें तो लोकांक खातीर आयज साधन सुविधा उपलब्ध करता. आनी 2014चे डाऊन द रोड पब हल्लो केशींत पणजे प्रधान जिल्लो सत्र न्यायालय शेनवारा आरोपीक ख्यास्त फरमायतलो. आरोपी झॅन कीत आल्मेदान पीडित राफा दा कोस्ता आनी राजूचेर प्राणघातक हल्लो केलो म्हण कोर्टान मंगळारा आल्मेदाक दोशी घोशीत केल्लो. बुधवारा सरकारी वकिलान आरोपी किथाक चडांत चड ख्यास्त म्हण जल्मठेपेची मागणी कोर्टा मुखार केली. आर्ग्युमेंट सोंपले. कोर्ट शेनवारा ख्यास्त फरमायतलो. फॉर्मेलिन म्हळ्यार खंय विख न्हय. सरकारी आदोगादान कोर्टांत आर्ग्युमेंट घाला म्हण फॉर्मेलिनाचो इशू घेवन कोर्टांत गेल्लो एक्टिव्हिस्ट आदोगाद राजीव गोम्स बेजार. ताणें 17 ट्रकवाल्यांचेर केस घाल्या. सरकार कोणाक साल्वार करूंक सोदता काय म्हण राजीवाचो प्रश्न. कोर्टांत ताका तेंको दिलो जाल्यार खंय लोक सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो. मडगांवच्या जिल्लो कोर्टान केस 2 जुलयाक दवरल्या. There is no formalin is not poisonous. There's nothing to say that formalin is poisonous. Very weird. Let the people decide. People should decide. Honorable Court of JMSC today heard arguments on the petition filed by me for investigation into the formalin incident which has happened last year. The arguments were heard partly, and it is reserved for further arguments now on the 2nd of July. I have shown to the court, demonstrated during my arguments that the speech was brought laced with formalin and it was injurious to the health of Goan. Surprisingly, the advocate who has been appointed on behalf of the FDA and the police, he says that there is nothing to show
that formalin is a poison. He says there's nothing to say that formalin is a poison, and as a lawyer, he says that I am not an expert to say that formalin is a poison. I think it is common sense. Even an uneducated, illiterate person will know that formalin is a poisonous substance and can cause death, and that is why there was such a huge scare. Why the government or why the authorities are trying to defend these criminals? My complaint is against 17 individuals, operators of the truck who had brought this. The government actually should support us and to see that action is taken against these people, not support them and make a mess of the people who are buying fish. If action was taken against these people, some confidence would have come into the people to go and buy fish today. The fishermen today are suffering because people are not coming to the fish market to buy fish because they think that fish is still laced with formalin. आमी सरकारात आसा ते म्हणसर गोंयांत मुसलमानांचेर अत्याचार जावंक दिवचे ना म्हण उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय उलयला. हजाक वचपी लोकां खातीर खासा कार्यावळ दवरिल्ली. थंय विजय उलयतालो. गोंयांत हज हावजाचें काम फुडें व्हरतलो म्हणूनय विजयान उलोवन दाखयला. हजाक वचपी गोंयकारांनी खंय गोंय मुखार वचचें म्हण प्रार्थना करची. गोंयांत अत्याचार जावपाक दिवचे ना आमी जे म्हणसर सरकाराक आहा ते म्हणसर हें हांव तुमकां उतर दिना. भायर कितें जाता तें म्हाका खबर ना. गोंयांत हें जावचें ना. गोंयांत मुसलमानाक खरो तांचो सगळ्यांचो विकास सबका साथ सबका विकास म्हणटे इन लेटर एंड इन स्पिरीट फॉलो जातलें. हज कमिटीचे जे डिमांड्स आहा बाबान म्हणलें की खूब उलोवपाचें आशिल्लें पूण उलोवपाक पब्लिकली आतां चान्स ताका मेळूंक ना. प्रायवेटली उलोवन करूं येता. हज हावज जे खंय जिरकलां तें कित्या खातीर जिरकलां आनी म्हज्यान कितें करूंक जाता हें सॉल्व करपाक हें हांव करपाक सदांच तुमचे बरोबर आसतलो इतलेंच उतर दिता. जे कोण हाजी आहा तांकां सगळ्यांक तांचे कडेन मागता की आमचे गोंय फॉरवर्ड वचचें म्हणून मागात. तुमी फॉरवर्ड ताजे बरोबर वचात. राष्ट्रीय हज कमिटीचो अध्यक्ष शेख जिनान मोदी सरकाराचे उपकार मानले. ह्या वर्सा खंय मोदी सरकाराक लागून मेहरम नासतना 2550 हाजी हज यात्रेक वचूंक शकले. पुऱ्या वर्ल्डाक विदाउट द मेहरम वयताले पूण इंडिया भितर विथ द मेहरम आसलेले. माननीय प्रायम मिनिस्टर मोदी सावदी गव्हर्मेंटा कडेन उलयलो आनी विदाउट द मेहरम गेल्ल्या वर्सा 1350 हज्जान गेल्ली. ह्या वर्साक 2550 हज्जान इंडियाच्यान वयतली. इट इज हिस्ट्री. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. वेदांता सेजा गोवा आणि गोवा फुटबॉल संघटना एकठांय मेळून धुळेर स्टेडियमार 5 दिसांचो वर्ल्ड कोचीस प्रोग्राम घेता. नेदरलँड फुटबॉल फेडरेशनाच्या मार्गदर्शनाखाला हो प्रोग्राम चलता. डच फुटबॉल एक्सपर्ट बर्ट झुरमान प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिता. गोंयांतल्या फुटबॉल प्रशिक्षकांक आधुनीक स्किल्स शिकोवपाच्या हेतान हो उपक्रम चल्ला. We have 26 coaches, girls, ladies and boys and men who want to learn a lot more from dynamic coach from KNVB. And I'm thankful and grateful on behalf of GFA. Thank Vedanta, thank Vincent for bringing this and making it a success. Football is the most popular sports across the world. Everyone likes to play football, especially children. Yeah, of course, I know cricket is also very popular over here. Yeah, but if you ask the children what they do, what they like to do, 9 from 10 will say football. They like it. Yeah, and you see it everywhere. So we are using the power of football to influence children. That's one thing. That's one subject. Other subjects is, of course, because it's football, we have to improve the coaching skills of the coaches, because they are making the difference at the end. So there is a little bit about football development. It's a very important subject. How do you develop youth football, especially youth football, because you can only have results when you start at the bottom. There are in a lot of countries, they are bringing a team together and then they say, okay, this season we have to win the league. That's never happening. If you want to develop football, women's football, and also youth football and everything, you have to start on the bottom.
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.